बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे समे आसूं. आयज पवित्र सभा बागियोंत लॉरेन्साची परब समोरुंता. बागियोंत लॉरेन्स गरिबां आनी खोशीवंतां सभेन सदांच दयाल आसलो. हांसत्या मुखामोलान आपले भांडार गरिबांक वांटतालो. आपल्या जिवितान पेल्याची सेवा करून ताणें पेल्या सभेन जेजूक पळयलो आनी अणभवलो आनी देवा मुखार कृपा जोडून घेतली. गरिबांक तो दुसरो जेजू जालो. सायबीण मायेच्या जिवितान हेच गूण आमी पळयता. तर आयज 5व्या दिसा नोवेनाच्या दुसऱ्या सभेन दयाळ जावया, देवा मुखार ग्रेस जावया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमकांय असले उदार काळीज फावो कोर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आयज आमी बागियोंत लॉरेन्स प्रधान सेवक आनी रॉक साक्षी आपलें जिवीत ताणें खर्चिलें. पवित्र सभे खातीर आनी अदीक करून गरिबां सभे आनी प्रधान सेवक कसो विधवां खातीर अनाथां खातीर तो वावुरलो. आपलें भांडार ताणें गरिबांक वांटलें आनी गरिबांचो हुस्को आनी मोग केलो. ह्या खातीर ताका कायलींत लासलो. पूण हेच गरिबांक बोट दाखोवन ही जावन आसा पवित्र सभेची ग्रेस्काय म्हूण ताणें सांगलें. गरीब लोक जावन आसा ग्रेस्काय पवित्र सभेची. तर गरिबां सभेन सदांच पवित्र सभेन आपलो हुस्को दाखोवन
आनी तांची सवे सदांच दोयाळ जावं आनी हे वरवीं देवा मुखार ग्रेस जावं आयचो सेवा दवरूंक आमकां आपयता. पूण जायते फावट आमी गरिबां सवे हुस्को दाखोवंक ना, अनाथा विधवा सवे हुस्को दाखोवंक ना. ह्या खातीर वखसणे मागुया. हांव पातकी सोर पडवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मोलाची चड फळां विचार वायट कारण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बाचो मागीर सदांच आंकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. आयज बागेवंत लॉरेन्स हाची परब आमी समोरवंता. प्रधान सेवक आनी रोग साक्षी ताणें आपलो जीव कोरचिलो आनी अदीक करून दुबळ्या
धाकट्या सवे ताचो उगडास करून आमकांय दुबळ्या धाकट्या सवे उदार कर म्हूण मागुया. ज्यो अनिता फोस आपलो वाडदीस समोर ओंपता ताका बरी भलायकी मागुया. आनी आयज म्हज्या पांयचो उगडास करता बर्थडे रिमेंब्रन्स कसो आनी ताका सासणाचें सूख मागता. प्रार्थुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागयोन लोरेस दुर्बळांची सेवेंत विस्वाशी रावन आनी रोग साक्षांचे कोश्ट मरोन सोसून मोहिमेगोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आमच्याय काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. बागयोन पावलून कोरीतकाराक बरयलोली दुसरी चिटी वेलें वाचून. भावा भयणांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें. जो थोडे भोगता तो थोडे लुंडटा आनी जो चड भोगता तो चड लुंडटा. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय. कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपाट दिवन देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दयाल करण्यो करून तुमकां ओगळें कित्याक आसतलें? कित्याक अशें बरयलोलें आसा. भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंकप्यांक बी आनी तांकां पसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. म्हणुया, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सोसोत पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची सोसोत सदोय. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपण तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते खाली. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना. तो आपले काळीज घट धरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचे गोट्टण जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांट्टा. ताचे बरेपण तोखतलें सदांकार. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया.
पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सोबेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो आयची दोनूय वाचपां दया करूंक उसणें दिवंक आमकां उस्कायता. भरपूर ताणें वाटलें, दुर्बळांक दिलें, आनी ताचे प्रमाणीकपण सासणांक तोखता अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला. जो आसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. थोडें वोमता तो थोडें दिवता, चड वोमता तो चड दिवता. त्याच बरोबर आमकां म्हणटा वांकडें करून तोंड दिवचें न्हय, पूण आसत्या तोंडान दिवचें. देखूनच कितें आमी कोणाकूय दिता जाल्यार, कोणाय सोबे आमी दया करता आनी दाखयता जाल्यार आसत्या तोंडान करची, आसत्या तोंडान दिवची. तोय तुमचें प्रमाणीकपण वाडयतलो. जो वोंप्यांक बी दिता, ताका पोसूंक जेवण दिता, तोय तुमकां बी दितलो, आनी तुमचें प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देव आमकां जायत्या देण्यांनी, जायत्या गुणांनी, जायते बरेपणान भरता, जायते क्रेस्तायेन आमकां भरता. तशेंच आयज आमी पळयता बागयांत लॉरेन्स जाणें आपली क्रेस्ताय दुबळ्यां खातीर वांटली, दुबळ्यांचो मोग केलो, आनी हे भाशेन ताणें केलें देखून ताका कायलींत घालून लासलो तेलान आनी मदीक 7 फावटी तापोवन, पूण तो आपूण लासून मरूंक कबूल जालो. आनी हे भाशेन ही जावन आसा दुर्बळ मनशां आपली क्रेस्ताय म्हूण ताणें वळखून घेतलें आनी दुर्बळ्यांचो मोग केलो. आमच्यान म्हणून येता एक गोवाचो कोणो आयचे शुभ वर्तमान म्हणटा, मरत जाल्यार जायती पीक दिता. ते भाशेन म्हणटा आपूण एक गोवाचो कोणो कसो आपलें जिवीत चोरयलें आनी आपलें जिवीत दुर्बळ्यां खातीर ताणें भरपूर वांटलें आनी दुबळ्यां सोबे हुस्को दाखयलो, दुबळ्यांचो मोग केलो. दया करता, उसणें दिता तो मनीस भागी. अशें आयचो जबाब आमी दिला. तरेच करूंक आमकांय सोणेकल्याक आपयल्यात. आनी जेजूय म्हणटा, कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आनी देवाची सेवा करप म्हटल्यार अदीक करून मनशाच्या गोरजांक आदाराक पावप. आनी हेच प्रधान सेवक कसो बागयांत लॉरेन्सान केलें आनी रोग साक्षी कसो आपल्या जिविताची मोर घालून आपल्या जिविताचें बलिदान केलें.
आनी असोच दुखण्यां सोबी हुस्को दाखोवंक आमकांय असलेंच दयाळ काळीज फावो कर म्हूण उस्णें दिता आनी आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता आनी ताचें प्रमाणीकपण सासणाच्या सासणाक थोपता. तोरेच ते कोणें एक उदकाचो पेलो पर्यान कोणाक पिवंक दिलो जाल्यार ताची मोजरी ताका वचोचची ना, ताची मोजरी ताका मेळटली. तर असल्योच दयाळ्यो करुण्यो आमी करता तेन्ना देव आमचे सोबे जायतें बरेंपण दाखयता आनी ह्यो आमच्यो दयाळ्यो करुण्यो देवा मुखार सासणाच्या सासणाक थोपता. तर असल्यो बऱ्यो दयाळ्यो करुण्यो गरिबांक आदार दिवंक गोचे वतांक पावोवंक आनी हे भाशेन अनाथांक विधवां सोबे प्रधान सेवक कसो हुस्को दाखोवंक ताका खेरीत भाशेन ही सेवा करूंक देवान वेंचून काडलो आनी बेस बरे भाशेन ही सेवा ताणें केली आनी देवाक आपल्या जिवितांतल्यान मोहिमा दिली. तर आयज ह्याच भाग्यवंत लॉरेन्साची देख घेवन आमी दुबळ्या सोबेक सदांच दया मोया दाखोवंक आनी तांचो हुस्को धरूंक आनी तांच्या गोरसांक आदारांक पावूंक आमकांय असलेंच उदार काळीज आनी दुसऱ्या खातीर जियेतलें जिवीत दुसऱ्या खातीर जियेतलो आमी गोवाचो कोणो जावंक आमकांय उदार करूं म्हूण ह्या बलिदानांतल्यान वागुया. उबी रावुया. आयज पवित्र पुस्ताचो आनी रोजाय साबिणीचो समुदाय नवेन करता. ह्या समुदायाचोय उगडास करून ह्या समुदायान आसलेल्यांक खातीर मागुया आनी आमच्यो बोरसो आमचे आवडे देवाक उबारुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापान विस्पांनी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे चाली वरवीं जेजूचे कोरेस्तीस जावन क्रिस्ती पोरजेक बरे नमुणे जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी टॅक्स आनी हेर उपायां वरवीं मेलेली गिरेस्तकाय आपलीच बोल्सां वो आपलेच फामिलीचे कोडे भरूंक न्हय, बोगोर आपले पोरजेचे गोरजेक ती वापरूंक बापा लागीं मागुया. आनी मनशांनी दुबल्यांचें चिंतून आपली गिरेस्तकाय दुबल्यांक वांटून देवा मुखार गिरेस्त जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोर एके फिरगोजेन गूड सामारितान फाण उगडला. आमी आमचे लागीं आसा तें घेवन खुशाल जियेताना दुसऱ्यांचे ओदीक करून दुबल्यांचे आनी गोचेक सांपडलेल्यांचे चिंतूंक आनी उदारपणान ह्या फांडा वरवीं गोजिवंतांक दिवंक बापा लागीं मागुया.
मोगाळ बापा ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. जायतो लोक गोचे वतांक पावता, आपापले वाटेन आपापले भाशेन गरज ती पळोवन दुबड्या धाकट्या सोबे आपलो हुस्को आनी मोग दाखयता. तर सगळ्या गरिबांचेर सोबे सदांच आमी हुस्को दाखोवंक आनी तांकां उश्णें दिवंक तांचे सोबे उदार जावंक आमकां आयती कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटोरेच्या वेळार आमी गायन करतले C30 पेज 41. म्हज्या बाबा म्हणीनय मोज्यांनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावण मागात. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागयोंत लॉरेन्स जमनीत मोपलेल्या खोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान परवा करिनासतना रोग साक्षांच्या मोरणा वरवीं मोहिमे मोन चालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. हेच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणी पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे वस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे व्हड सुपूर्णायेन पोडचोडायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Sorry.
तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कांस नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुच्या पासत ते वारतले हे म्हज्या उडासा करात Amartaco gurt por gortuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगतच्यो तेल्या सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यार त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन तोरमदूत आनी सौर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन लोरेसा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्ननांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्वेशान तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो करास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां थाळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा
जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बागांतांतली वाटाय कित्याक रजवणी पदवी आनी महिमा तुजी सस्याच्या सस्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या स्वर्गदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र समेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळी सुभागी सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण शेफाच उतरान म्हाका पांय केल्यो केली कम्याच्या वेळार गीत गावया D40 पेज 69.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्योंत लोरेसाच्या काळजा वरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ बामा भयणीच्या कोश्टांक आनी आलू पोद्र्यांक उगड आनी ताच्या गोरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतेल्यांचे ओक राखूंक आमकां जागृत कर. ह्या ओका पासत कोश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक कॉलोनी आमचे रेज मागोस पॅरिशाचे यूथ आपली एक्टिविटी चालू धरून तेणी आतां 14 ऑगस्टाक इंडिपेंडन्स डे दिसा आदल्या दिसा एक निवो प्रोग्राम हाडला आनी ते द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज इंडिपेंडन्स फिएस्टा. देर विल बी 3 competitions in that, total 4 competitions in that event. It is Rangoli competition for age group 18 and above. Second, fancy dress competition for age group below 18. Third, cooking Indian traditional Indian item, any Indian item, cooking competition open for all. And the fourth competition is blindfolded coconut breaking competition. दोयाक बांदून नाल फोडपाचें एक it's like a interesting competition. This is also open for all. हो इव्हेंट जातलो 14 तारखेर आयतारा दीस 3 वाजता युनिटी हॉल आंबेकांड नेसेसिदाद कपेलाच्या कुशीक जे युनिटी हॉल आहा पळय थंयसर. तर मागता सगळ्या लागीं आमच्या युथाची न्यू टीम येयल्या ती आतां एक एक्टिविटी चालू केल्या तेणी. तर तुमी तुमचो आदार सहकार तेमकां दिवचो आनी तेमचे यू शूड लिफ्ट देयर मोराल बाय पार्टिसिपेटींग इन दीस इव्हेंट्स. थँक्यू. अदर डिटेल्स वील कम ऑन WhatsApp. एकलो आमचो भाव ह्या संवसाराक वतल्ला, ताचें नांव फ्रांसीस. ताची कूड सद्या मॉर्गान आसा. टॉनी लॉपीस रावता ताच्या घरा वयर रावतालो. तो ताचें मरण जातलें सुंक्रारा दीस. ताचो पूत भायर आसता तो आयलोलो आसा. ताचें मरण जातलें सुंक्रारा दीस 4 वाजता आनी 4:30 पीस जातलें आनी उपरांत मागीर सांजेचे 9 वाजता. सोर्मेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया T48 page 224.